नमस्कार. गोमंतक टी व्ही तुमच्या मुखार परत एकदा घेवन येता साश्टीकार. साश्ट म्हणल्यार राजकारण, साश्ट म्हणल्यार एक स्फोटक असो जागो जातूंत दर दिसा राजकारण नवें रूप घेता. सद्याक चर्चिल आलेमो हो परत भायर सरपाक सुरू केला. आज तो राय एंथनी बार्बोजा हाज्या वाडदिसाच्या फंक्शनाक आशिल्लो आनी ताजे कडेन जेन्ना उलयता आसतना एक नवो हे आयलो की चर्चिल परत एकदा राजकारणाक सक्रीय जाता असो ताजो हे आशिल्लो. आनी ताणें थंय म्हणलें की आपणें हांगा कुट्टरी मतदारसंघाक हाजे पयलीं कितले जाण आमदार तयार केले, आमदार आपल्याच्या अगेन्स्ट केले, म्हणजे तो इग्नोरलाक म्हणटा. चर्चिल कितें नवो पक्ष बी काडपाक सोदता कितें? चर्चिल म्हणटा तो एक उतवतो प्राणी. तो कितें एका जाग्यार रावपी न्ही. आनी चर्चिल जेन्ना रिजायन जालो ताचे 1-2 दीस पयलीं तो बॉम्बे वचून प्रफुल्ल पटेलाक मेळिल्लो. त्या टायमार चर्चिलान कितें सांगिल्लें की आपूण ही आपली फुटबॉलाक लागून भेट न्हू, पूण ती पळोवपाक गेले जाल्यार चर्चिलची अजीत पवार NCP आसा ती गोंयांक हाडून म्हणजे तांचें तें उलोवप जाल्लें आसा अशें एक भितरल्यान कळटालें. ताणें तें ओपन केलें ना. आतां म्हाका दिसता चर्चिल हालीं ती पार्टी आतां गोंयांक हाडून परतो MP इलेक्शन लागीं पावयलें आसा. सो MP इलेक्शनाक परतो ताणें ते दीस ताणें क्लियरय केल्लें की आपूण एक उमेद आसा आपल्याक लास्ट MP इलेक्शनार रावपाची. सो अजीत पवाराली पार्टी गोंयांक हाडून आनी तांकांय म्हणटा कोणी जाय गोंयांक जर पार्टी वाडयता जाल्यार आनी ती वाडून चर्चिल आतां हांगा रावपाक सोदता. आनी आयच्या फंक्शनाचें आनी एक हे म्हणजे त्या फंक्शनाक सभापती रमेश तवडकर आशिल्लो. हय. सो अजीत पवार आनी थंय हे एकठांय आसात, रुलिंगाक आसात महाराष्ट्राक. हांगाय तशेंच करून काँग्रेसीक आडावन दवरपाचो प्लॅन बी काय बरोबर आसतलें. हांगा अजीत थंय ते महाराष्ट्राक कोलिशन आसात, अजीत पवार आनी BJP कोलिशन आसा. हांगा चर्चिल रावलो म्हणटकीर ती मतां फुटपाक शकतात थोडी तरी. नाच म्हळ्यार चर्चिल कांय न्ही 10-15 हजार मतां काडटलोच तागे चर्चिलाले म्हणटा ती सगळे हातूंत भितर कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वळखा. आतां कितें जालां मातशी ताजी यंगस्टरां कडल्यान टच गेल्लो आसा. यंगस्टर जे वोटर आसा ताचे टच गेल्लो आसा, कारण ते पयलींचे चर्चिल बी आंतीक प्लेयर ते. तांकां सोशल मिडिया तितली हें ना, टच ना सोशल मिडिया, ते यंगस्टरां कडल्यान टच. सो चर्चिल तांकां फायदो करपाक हो एक चर्चिल जर रावलो शरद पवाराचेर नाजाल्यार कोल्युशनां आशिल्ली एक राज्यांत कोल्युशनां आशिल्ली ती पार्टी हांगा कित्याक सीट म्हण दितली? ही रुलींग पार्टीक फायदोच जातलो न्ही चर्चिल रावलो जाल्यार. आनी एक काल आमी जी चर्चा करताले हांव आनी सावयो, तातूंत सावयोन म्हणलें की संसडो हो एक भांगराची ताती दिवपी कोमी जाल्ली आसा, ताका लागून तो प्रश्न सोडोवपाच्या वाट्याचो तो प्रश्न चिगळोवन दवरप हाजेरूच चड भर दिता म्हणून आज परत एकदा आमच्या STPDA मार्केटाचो प्रश्न आयलो. थंय चिखल जाता, हे जाता, हळशीक जाता, ते हळशीक निवळ जायना, ते थर्माकोल येता आनी आज मिटींगय जाली. आनी ती मिटींग जाली ती सामकी हमरी तुमरी म्हणटा अशें आवाज वाडोवन जाले तशी जाली. कितें आसा एक्झॅक्टली आनी कितें इश्यू कितें आशिल्लो तो? ही मिटींग होस्ट केल्ली म्युन्सिपाल्टीन. तांकां हायकोर्टाक ऑर्डर दिली हायकोर्टान की 10 तारखेक तुमी मिटींग हें करात. सो सगळे स्टेक होल्डरांक आपयले. पातकार आशिल्ले, रापणकार, ट्रेडिशनल बाकीचे तुगेले फीश ओनर, कॅनो ओनर, बोटीकार, ट्रॉलर हे सगळे आशिल्ले. त्या बरोबर डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो. सो कारण ताजे वाठारा भितर तें येता मार्केट आसा. आनी डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, ट्रॅफीक पुलीस आशिल्ले, कारण तुवें पळयलां आसा लाग रेस टू SGPDA हांगा दोनी सायडीच्यान गाडी पार्क केल्ल्यो वतात, तेंय बी वायलेशनूच. सो म्युन्सिपाल्टीन हातूंत मेन मुद्दो म्हणजे SGPDA हे मेन कंपोनंट, कारण ते SGPDA मार्केट जें आसा ते SGPDA हें करता आनी तांकां इनकम येता तातूंतल्यान. पूण तातूंत पळयलें जाल्यार SGPDAन आपलो कोण एक ज्युनियर स्टाफ धाडिल्लो मेंबर सेक्रेटरी तें आयलो ना. तातूंत भितर एक गोश्ट बरी हें आयली की सगळ्याक उलोवपाक चान्स दिलो MMCन. आनी MMC उलयता आसतना तांणी सांगलें की थंय एक्स्ट्रॉशन जाता. एक्स्ट्रॉशन कशें जाता? SGPDA म्हणटा आमी सद्याक सोपो आमी घेतात. आज पर्यंत SGPDAन सोपो म्हणटा तो टेंडर केल्लो ना. आतां टेंडर जेन्ना प्रोसेस करपाक घालो जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस म्हणटा ते सरकारान आनी कितें तरी एक्स्ट्रा क्लॉज लायल्यात. म्हणजे 10 वर्सांचो फिशींग बिजनसा भितर एक्सपिरियन्स आसपाक जाय, थोडे पयशे एक्स्ट्रा भरपाक जाय, 3 वर्सांचे कितें तरी पयशे भरपाक जाय, अशें खुबशे वेगळे वेगळे लायले. आनी तो आज पर्यंत SGPDA टेंडर जालो ना. आयज थंय आयले, तांणी सांगलें की SGPDAचो कोण तरी बाउन्सर येता आनी हो बाउन्सर ते खूब जाण बाउन्सरांक घेवन येता आनी आमकां त्रास करता आनी पयशे घेतात. आतां कोर्टान ऑर्डर दिली ते प्रमाणे कोर्टान सांगलां की होलसेल ट्रेडर एसोसिएशन आसा, तांणी 2 मनीस दिवपाक जाय. ट्रेडर कितें म्हणटात, आमी 2 मनीस दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण जेन्ना आमी सोपो भरतात, वराक 500 रुपया दितात SGPDAक, जाल्यार आमी कितें दिवपाचें? SGPDAचो जो सोपो घेता ताणेंच निवळ करपाक न्ही. तो म्हणटा थंय दादागिरी करता आनी निवळच करना.
करून तुका आनी एक ताचो मुद्दो आयिल्लो तो रेव्हेन्यू कलेक्शनाचो. थंय म्हणटात की दिसाक 2 लाख सुमार हे जाता सोपो म्हणल्यार हे कलेक्ट जाता बरोबर. आनीक म्हाका दिसता एक म्हणजे 2 लाख म्हणल्यार 31 लाखाचे सुमार हे जालो तो 60 लाख झाले. आनीक SCPDAच्या तिजोरेक पावतात एक 15 ते 20 लाख. हय बरोबर. 40 लाख वतात खंय कितें तेय कितें गौड बंगाल हाजे पयलीं अशें हें जाल्लें आसा. आनी हाकाच लागून ते टेंडरींग करनात काय म्हणून सोपाचे बरोबर तुगे सारकें एक्झॅक्टली. इतली वर्सां जाली ते टेंडरींग केन्नाच जालें ना. कोण येता अंदाधुंदी करता वता. हाजे पयलीं ते एसोसिएशनान सुद्दां आरोप केल्लो आसा की एक तर आमकां दियात आमी सांबाळटात. आज सुद्दां ताणें परतें सांगलां आमकां दियात आमी सांबाळटात मार्केट आमी निवळ दवरतात. आतां हो पयसो 2 लाख समज जाता जाल्यार वता खंय हो प्रश्न जालो. हाजे पयलीं येताले कितें 5 लाख 10 लाख कितें भरताले ते भरताले. आतां मेन सांगपा म्हणल्यार न्यू जेन्ना चेअरमॅन दाजी साळकारान घेतले ताणें सुद्दां सांगलें की फाटल्यान खुबश्यो गफलती जाल्ली आसा म्हण. आमी फाटल्यान वचनात आयच्यान सुदारतात म्हण. सुदारलें ना अजून सुदारलें ना अजून तेच चालू आसा. आनी फाटली पयर SGPDAचो मौलाना इब्राहीम आसा ताणें असो आनी आरोप केलो की SGPDA हे सगळे मिली भगत म्हण आनी हे पयशे हांगा लुटमार जाता म्हण अजून पर्यंत. तातूंत एक मुद्दो आयलो थर्माकोलाचो. थर्माकोलाचो खुबशे थर्माकोल थंय येवन पडटा. तोय हायकोर्टान घेतिल्लो तांच्या हातूंत भितर. सो तांणी सांगलें आतां थर्माकोल येता खंयच्यान. नुस्तेकार म्हणटात आतां हांगचे लोकल जे बाणावलेचे जे कांसावलेचे माजोड्डेचे खंयचे पातकार ट्रेडिशनल कोण आसा ते एका थर्माकोलां भरून हाडनात. भायल्यान जे नुस्तें येता तें आयसा बॉक्सांनी तुका आयस जी पिकअप येता तातूंत येता ते प्लास्टीक ट्रे आवडटात. ते ट्रे घेवन ते परते वतात. आतां थर्माकोल थंय SGPDA कितें म्हणटा SGPDAचो जो मनीस आशिल्लो रिप्रेझेंटेटीव तो म्हणटा आमी थंय भितर थर्माकोल एलाव करना. आतां एलाव करना जाल्यार येता खंयच्यान. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा कितें म्युन्सिपाल्टीन आतां एक मनीस दवरला थर्माकोल तांकां सांगलां की तुमी एक जाग्यार थर्माकोल दवरात आमी व्हरात. SGPDA म्हणटा थर्माकोल आमी एलाव करनात. एलाव करना जाल्यार थर्माकोल जाता कशें. गांवांत तूं एक पळयलां की मडगांवाक संसोडाचो प्रश्न येता ताजें सोल्युशन काडपाक हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडटा. बरोबर. SCPDAचो मार्केटाचो प्रश्न येता थंय हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडटा. मडगांव सद्याक चलयता कोण म्युन्सिपाल्टी चलयता काय हायकोर्ट चलयता. फाटली एक साश्टी भितर हांवें सांगिल्लें तुका मडगांव म्युन्सिपाल्टी फॉर एग्जाम्पल जर पळोवपाक जाल्यार बेस्ट म्हणल्यार कोण हायकोर्ट जजूच अपॉयंट करपाचो. तो बाकीचे सगळे करतलो सुशेगाद. कित्याक परते परते वचून हायकोर्टाक हांगा एक एडवोकेट हांगे डेलीचे एक एडवोकेट आसता असो हायकोर्टान वतलो सेपरेट एडवोकेट काडपाक ताका न्ही फी दिवपाक जाय. आतां हें SGPDAचें मॅटर आसा हें खरें SGPDAन सॉल्व करपाक आशिल्लें हें ताणें सिरियसली केन्नाच घेतलें ना. आतां तरी ताणें घेवचें. आनी आज तुवें जर मिटिंगेक जर पळयलें जाल्यार ते फिशरमॅनान विचारलें SGPDAचो कोण आसा तो SGPDAचो कोण आशिल्लो एक रिप्रेझेंटेटीव ज्युनियर ऑफिसर ताका आन्सर दिवपाक कळना. मेंबर सेक्रेटरीन एक्चुअली थंय रावपाक जाय आशिल्ली इतली इम्पॉर्टंट मिटींग म्हणटी. कारण येता रेवेन्यू तुमकां SGPDAक येता रेवेन्यू. SGPDAक इंट्रस्टूच घेना हातूंत भितर. मार्केट पयलीं म्हणल्यार जाग्यार उडोवपाक जाय आशिल्लें 10 म्हणल्यार तांकां बंद करपाचें. बाकीचे जे भायर बसतात तांकां काड म्हणल्यार. म्युन्सिपाल्टी कितें म्हणटा आमी जे भायर बसतात तांकां आमी काडटात. म्युन्सिपाल्टीन तें बंदी केली. भितर कितें जाता तें कांय कळना. एकंदर पळयलें जाल्यार SCPDAचो कारभार हो अंदाधुंदी चल्ला अशे तरेचें वातावरण आसता अशें दिसना तुका. हय SGPDAचो कारभार अंदाधुंदीच चल्लेलो आसा सामको. आनी त्या वडच्यान SCPDA अंदाधुंदी करता ह्या वडच्यान आमगेले म्युन्सिपाल्टीचे तेंच चल्लां. कारण रेवेन्यू म्हणटा एक म्हत्वाचो मुद्दो. बरोबर. सद्याक म्युन्सिपाल्टीक आपले जे कामगार आसात कर्मचारी आसात तांकां पगार घालपाक एक वेळार पयशे नासतात. मागीर तांकां तांचो पगारच जाता एक म्हयन्याक 2 कोटी 2.5 कोटी सुमार तो पगाराचेर पावता. इतलो पयसो म्युन्सिपाल्टी करना. दुसरे वडच्यान जे रिकवरी आसा ती एक 13 कोटीचेर येवपाचें. 13 कोटी फकत हावस टॅक्साचे. त्या भायर आनी बाकीचे इतले आहा ते भरत नात. थोड्याक ट्रेड लायसन्स दिले नाशिल्ल्यान पयशे मेळनात. कितें हें जाता हांकां इंट्रस्ट ना काय आतांय बी तुका आनी परत हायकोर्टान शिवोपोटो घेवन कितें तरी करचें पडटलें दिसता. आतां अशें म्युन्सिपाल्टीन चलता भशेन कोण तरी हायकोर्टाक वचचें पडटलें ना लेटर करचें पडटलें. आतां हे परिस्थिती पळोवन घेवची तुवें. 13 कोटी उरली कशी. 13 कोटी कितें 1 वर्साची न्ही इतली वर्सांची उरल्या. कोण करतालो म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा की एक तर म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफ जो रिकवरी आशिल्ले ते केन्ना कामूच केलें ना तांणी. आनी आतां म्हाका अजाप दिसता की तेच हाका एक्सटेंशन दिवन परतो केला. आनी तो हाका हें केला एक्सटेंशन दिवन तो पयलीं करतालो पूण तो काम करनाशिल्लो. आनी चेअरपर्सन अडपिताळून सांगता ताणें बरें काम केलां म्हूण. अरे खंयचें बरें काम करतलो तो. कामूच जर इतली ताका लागून जर उरल्या आनी काम कशें करतलो. दुसरें एक हें आसा की रेंटाक जीं दुकानां दितात पळय तांणी एक भाडें भरपा आसता म्हयन्याचें एक भाडें ट्रेड लायसन्स. 12 म्हयने जर हें घेता म्युन्सिपाल्टी भरपाचें.
हे खुबशीं भाडी भरनासतना उरल्यात आनी हाजेर कोण चॅक करनात. जर स्ट्रिक्टली जर मनार घेतलें कित्याक जावपाना रिकवरी करपाक तुमकां पयलीं हें आसपाक जाय, वचपाक जाय. आतां काल सिओन सांगलां आमी नोटिसी धाडल्यात. नोटिसी इतली ह्यो कितें एकू वर्सां नोटिसी काय कालच्योच नोटीस धाडल्या तुमी? कितली नोटिसी कितलीं वर्सां पेंडींग आसतले ते? अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता 8-8 लाख 10-10 लाख सुद्दां एक एकट्याले पेंडींग आसा. आनी हे कितें मडगांव मुन्सिपाल्टी न्ही, सगळे मुन्सिपाल्टी आसतले अशें पळोवपाक गेले जाल्यार पेंडींग. ना बट कित्याक लागून म्हणल्यार कोणा इंट्रस्ट कोणाक ना? नगर मंडळाक ना. नगर मंडळ म्हणटा आमी बरें चलयता आमी हें केलें तें केलें म्हणटात. त्या वयच्यान स्टाफ सारको काम करना, ताजेर कंट्रोल ना कोणाचो. अशें कित्याक हें कंट्रोल ना. नगर मंडळ प्रत्येक नगर मंडळ म्हणटा बेस्ट चलयता आमी. कोण म्हणटा आमी फॉरवर्ड व्हरतात, कोण म्हणटा आमी मॉडल करतात. पूण आसा खंय मॉडल? हो कसलो मॉडल तो कळना हांगा. कळ्ळें न्ही तुका? हां, हें मॉडल जायना. आनी स्टाफाचेर कोणालो कंट्रोलूच ना. जर कंट्रोल आशिल्लो जाल्यार रिकवरी जाता आशिल्ली. रिकवरी करपाक तुमचे कडेन मनीस आसात, ते स्पेशल रिकवरी खातीरच मनीस आसात. आतां सॅनिटरी भितर तातूंत मनीस आसात, तुगे रिकवरी खातीर मनीस आसात. कित्याक जायना हें आतां? एक तर ते कितें करता आसतले, वता थंय दिता तांकां, थंयच्यान कितें घेता आनी येता आसतले. म्हणटा ते तशी उरल्या. इतलीं वर्सां तुमची पेंडींग उरपाक जायना आशिल्ली. नाल्यार एक डेडिकेटेड टीम करात आनी कंटिन्युअस जितले आसता नोटीसी धाडत, एक म्हयन्यान एक्शन स्टार्ट करात. कित्याक जायना पळोवया. नाल्यार सगळें स्टॉप करात तांकां, सील करात. हे जर ही आमची जर चर्चा पळयली जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत आमच्यो ज्यो मडगांवच्यो आनी साश्टींतल्यो ज्यो लोकसंस्था आसात त्यो खरेंच आपल्या कालूय हांवें होच प्रश्न हें केल्लो की ते आपले कर्तव्याक लागतात काय कितें, तांकां लोकांचें पडून गेलां काय कितें, हो प्रश्न आमी परत मांडटात. आनीक लोकांनी आतां हातूंतल्यान बोध घेवपाक जाय अशें आमकां दिसपाक लागलां. कारण हांकां जर हें अशेंच चल्लें जाल्यार एक दीस म्हाका दिसता ती म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ती बंद करची पडटली. आनी तूं म्हणटा तसो एखादी कोण तरी प्रशासक हाडून हें मडगांव चलोवचें पडटलें. ती मडगांवकाराचेर पाळी येवची न्ही अशें म्हणून आमी ही चर्चा हांगाच सोंपयतात. देव बरें करूं.